नरेंद्र नायक ज्यांचे आता ISL अकॅडमी खातीर ताजें सिलेक्शन जाल्लें आसा आनी ताका फेलिसिटेट करपा खातीर आमी सगळे जाण जमले. खरें म्हळ्यार आमकां खूब आनंद जाता की ज्या वेळाचेर आमचें गोंयांक सरकार 2012 सालाक आयलें त्या वेळाचे आदले मुख्यमंत्री आमचे मनोहरभाई पर्रीकर हाणें एक डिसिजन घेतलें की गोंयांक फुटबॉल हो स्टेट गेम म्हणून डिक्लेअर केलो जाय. आनी ताजे उपरांत दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें एक डिसिजन घेतलें की फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील जें आसा न्ही फॉर्म करप आनी जे यंग फुटबॉलर आसात तांकां योग्य तरेचें प्रशिक्षण दिवपाक जाय, ट्रेनिंग दिवपाक जाय असो हेतू लक्षांत धरून गोंयच्या कानाकोपऱ्यांनी जे सेंटर सुरू करप आनी तातूंतल्यान यंग प्लेयरांक कोचिंग दिवप अशे तरेचे विशय सुरवात जाली. ताचे पयले चेअरमॅन डॉक्टर रुफीन मोंतेरो तांच्या नेतृत्वा खाला हें काम गोंयांत सुरू जालें. आनी आज सबंद 4 वर्सांच्या कालखंडा भितर जवळ गोंयांक 38 सेंटरां सुरू आसात, 38 सेंटर्स. आनी ह्या सेंटरांनी जवळ जवळ 4000 भुरगे ट्रेनिंग्स ह्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान घेतात. आनी अपेक्षा आशिल्ली की गोंयकार सगळेच जाण फुटबॉल प्रेमी आसात आनी हाजे पयलीं सुद्दां अनेक वेळाचेर जे फुटबॉलर गोंयांक फुडें आयले त्या वेळाचेर योग्य तरेचे फेसिलिटी नासतना सुद्दां फुडें आयले. आनी त्यामुळे आमी थारलें की बऱ्यांतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय, ट्रेनिंग सेंटरांक योग्य तरेन दिवपाक, कोचीस दिवपाक जाय असो मुखेल हेतू लक्षांत धरून फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील सुरू जालें. आनी म्हाका आज खूब आनंद जाता की गोंयभराचे 38 सेंटरां जे सुरू केल्ले आसात त्याच्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान ज्या सादारणशे 4000 भुरगे जे ट्रेनिंग घेतात आनी ह्या भुरग्यांक योग्य तरेचें प्रशिक्षण जाता आनी ताचोच एक रिजल्ट म्हणून आज तुमकां आज नरेंद्र नायक सारको 11 वर्सांचो भुरगो ISL अकॅडमी खातीर सुरवात जाता, सिलेक्ट जाता. हे आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत आनंदाची गोष्ट आसा.